दीस सोमार, डिसेंबराची 29 तारीख 2025. पहिले वाचप. जुआंच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. अध्याय 2 ओळ 3 ते 11 पर्यंत. मोगाच्यानो, जर आमी देवाचे उपदेश पाळता तर हे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून दृढ सांगेत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपदेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवें जियेता म्हणून आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हणटल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताची जिणी बरी आसूंक जाय. मोगाच्यानो, हांव तुमकां नवो उपदेश बरोवन धाडिना. बगार, सुरवेतावन तुमचे मुखार आसलेलो तो पोरनो उपदेश. पोरनो उपदेश म्हळ्यार तुमी सुरवेतावन घेतलेलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटां तो उपदेश नवो म्हणयेत. तो ह्या अर्थान नवो. काळोख अखेर जावन खरो उजवाड येदोळूच प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपदेश खरोच क्रिस्ता थंय स्पश्ट जाला. तुमचे थंय तो दिसून आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटून पडान म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखान ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. आपूण खंयसर वता तें तो नेणा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 96 1 ते 2, 2 ते 3, 5 ते 6. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो, सर्वेस्पराक सदगीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगां मदें ताची महिमा परगट करा. सर्व परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. अंतराळ रचला सर्वेस्परान. ताच्या आसना भोवती फंगतात तेज आनी महिमा. ताच्या पवित्र स्थानांत गाजता पदवी आनी वैभव. श्लोक. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उल्लासूं, प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. दिव तूं अनभवार्थ्यांक उजवाडायतलो आनी तुज्या परजेक इस्रायलाची महिमा जावन आसलेलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 2 ओळ 22 ते 35 पर्यंत. मोजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिचे नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणें बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आशिल्ल्या कायदे प्रकार त्या बाळकाक ताणें देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो. नितीवंत आनी देव भिरांतेचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतीची वाट तो पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो.
सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले खरीत तो मोरसो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाड आयल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळली. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशान सांगिल्ल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विस्मीत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज वापसितलें. हो बाळक इस्रायेलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली घुटांची चिंतना भायर पडटली. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र पुस्तक वाचचें, ध्यान करचें, मागणें करचें, धार्मीक निधी प्रकार चलचे, धार्मीक आचरणांत सहभागी जावचें, धार्मीक संप्रदायाचें पालन, धार्मीक मुखेल्यांक मानान लेखचें, वडिलांक गौरव दिवचो. हे सर्व आमच्या देवासपणाची भायली रुजवात. हाचे मुखांत्र आमी देवातें आसलेलो मोग व्यक्त करता. आमकां देवाचेर भरवोसो आसा तर तो आमी हेरांक दाखोवंक वा हेरांचे मेसवणेक पात्र जावंक न्ही, बगार आमचो आनी देवा मदलो संबंद घट करूंक धार्मीक विधींनी आमी पात्र घेता. धार्मीक तीव्रवादी जावचें वा फितीसपणान पातयेवचें हाका आनी धार्मीक भक्तीपणाक कित्यांचो संबंद ना. आमचें भक्तीपण आमकां देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बरो संबंद दवरूंक कुमोग करीचें. जोजेन आनी मरियेन जल्मल्ल्या बाळकाक देव तेंपलाक हाडून जें कितें नियमशास्त्र सांगता त्या प्रकार चल्लें आमकां आमच्या धार्मीक रिवाजांनी भक्तीन पात्र घेवंक उलो दिता. जें कितें धार्मीक आचरण हांव आदारतां, मागणें, मीस, रेतेर, नोवेना हांचो खरो अर्थ समजून तातूंत भक्तीपणान पात्र घेवया आनी देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा जोडया.